सत्तरीत सुर्ला आनी दोंगुल्लींतल्या बंद केल्ल्या बारांच्या बारवाल्यांचो फुडार पंचायत संचालकान थारावपाचो. अपील संचालका मुखार आशिल्ल्यान हायकोर्ट मेतेर जावंक ना. पंचायत खात्यांत 12 ऑक्टोबराक दवरिल्ली केस हायकोर्टान 1 ऑक्टोबराक घेवंक लायल्या. तितलीच थाकाय त्या बारांनी येवपी ट्युरिस्टांच्या उपद्रवाक विटून गांवच्या लोकांनी आवाज काडिल्ल्यान पंचायतीन बाराची एनओसी फाटीं घेतिल्ली. बारांत येवपी ट्युरिस्ट टायट जावन धुडगूस घालतात. तांचो उपद्रव जाता म्हूण सुर्ला आनी दोंगुर्ली सत्तरीचे 7 बारांची एनओसी दोंगुर्ली ठाणे पंचायतीन रद्द केल्ली. गांवांत सोरोबंदीक लागून लोकांनी आवाज काडल्या उपरांत थंय 19 सप्टेंबर मेरेन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जमाबंदी लागू केल्ली. जमाबंदी आदेशाचो कार्यकाळ सोंपलो पूण पंचायतीची एनओसी नाशिल्ल्यान बारा बंदूच आसात. बारांची एनओसी रद्द केल्या म्हूण थंयच्या बारवाल्यांनी पंचायत खात्या कडेन पंचायती आड अपील घाली. पंचायत संचालकान केस 12 ऑक्टोबराक दवरल्या. मजगतीं बारा बेगीन सुरू जावची म्हूण बारकार हायकोर्टांत पावले. केस पंचायत संचालकां कडेन आशिल्ल्यान हायकोर्ट मेतेर जाल्लो ना. कोर्टान 12 ऑक्टोबराची केस संचालकाक 1 ऑक्टोबराक घेवंक लायली. तितलीच थाकाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयची टॉप मॉडेल हंट सुरू करपाच्या हेतान मिस्टर अँड मिस गोवा खातीर ऑडिशनां रोखडीच जातली. सर्त न्यूट्रल व्ह्यूवान दवरल्या. सर्तीक 27 सप्टेंबराक मडगांव, 28 सप्टेंबराक पर्वरे आनी 29 तारखेर वास्को ऑडिशनां जातली. जैतिवंत उमेदवारांक फायनलीक खासा ट्रेनिंग दितले. फायनल 17 नोव्हेंबराक. जैतिवंतांक रुबरू मिस्टर इंडिया आनी मिस इंडिया एलेंटात वांटो घेवंक मेळटलो. So the ideal candidate, apart from the good looks, should also have a good personality, should have good communication skills, stage presence, their walk, then the exercise, their diet, and how they carry themselves, and how they showcase their talent. So basically, it's all-round development apart from the good looks that we'll be looking out for. So the winners will get an opportunity to take part in the national level competition, that is Rubaru Mr. India competition, and it'll be an opportunity for them to showcase their skills over there at that particular pageant, and the winners over there get to represent India at the international level. So that's a great opportunity for them to get into professional modeling and future growth prospects and into acting, etc. etc. We like all our Goan participants contestants to participate in this event, and the finale is going to be on the 17th of November. Right now the auditions would be happening on 27th, 28th and 29th in Goa. That's like it's going to be North Goa and South Goa. North Goa is going to be in Mall de Goa. In South Goa it's going to be in Margao. That's at designers ND David's fashion studio, and in Wasco it's going to be in 1930 Wasco Mall. Now this audition will happen for this 3 days. After that the contestants would be trained, and the training would be done by Newton and Ragla. They are basically the choreographers of the whole event. From Goa they would be going to national, and from national they would be going international. Now we have also introduced a separate category called the specially able, is physically challenged, could participate in this event, and it is not only at Goa level but also they would go to the next level, national and international, which is one of its kind. एखादो आमदार खासदार असलो तरी ताणें आपले विधायकी कारकिर्दीत आदवोगाद म्हूण कायदो वेवसाय करूंक हरकत ना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. बार कावन्सिलाचो कायदो अशे तरेची बंदी घालिना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलें. आमदार खासदार वा विधान परिशदेच्या वांगड्याक आदवोगाद म्हूण प्रॅक्टीस करूंक बंदी घालची म्हूण सुप्रीम कोर्टा मुखार याचिका येयल्ली. भाजपाचे खासदार अश्विनी उपाध्याय हांणी याचिका घाल्ली. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.